गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हातीभायर गेल्ले पळोवपाक मेळटा। दर दिसा एक घडणूक उक्ताडार येत आसा, पूण थांबपाचें नांव घेयना। वास्को न्यू वाड्यार एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळ्ळें। न्यू वाड्यार मध्यराती एका चोरान उक्त्या अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातली। चोरान पयलीं सेंट अँथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पेटयेंतले पयशे फारायले। त्या उपरांत पुतळ्याची मोडतोड केली। ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजात कैद जाला। ह्या अनवळखी चोराचेर मानसीक परिणाम जाला आसूं यें असो दावो थळाव्यांनी केला। ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। न्यू वाड्यार पुलीस गस्त वाडोवची तशेंच त्या चोराचो सोद लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। क्रिसमस पावलेलो आसा आणि सेलिब्रेशन आसा क्रिस्तांव लोकांचे, क्रिस्तांव भाव भयणीचे आमचे। सो हांगसर सेंट अँथनी जो चॅपल आसा आमी वार्षिक हांगसर ते सगळे हिंदू जावं क्रिश्चन जावं सगळे धर्माची जावं हांगसर पुजा करता जावं एक फेस्ट करता आणि थोडे दिसा आमची फेस्ट जाल्ली हांगसर आणि काल दिसता म्हाका काल मंगळार दीस ते चॅपल उडे दवरलेले आणि कोण तरी असं म्हाका दिसता कोण मेंटली अनसाउंड जावं कोण मेंटली दिसता कोण तरी मनशान सीसीटीव्ही फुटेज दिसता ऑलरेडी तो येयलो अंडरवेअर येयलो आणि मातसो भितर सरला आसतलो आनी एक ती तिसऱ्यांचा अँथनी जांचो देव आसा तेजी मुर्ती जस्ट वँडलायज केली आसा आणि हो एक सारको घृण असो प्रकार आसा जो रिलिजियस सेंटिमेंट शॅर करपा लागून आणि म्हाका लागता दिसता की पोलीस हॉस्पिटल आसा ते हात करया सोदतात म्हणजे ते आपले जे काम जोक करता आसा सीसीटीव्ही त्याचेर फुटेज घेतलेली आसा आणि बेसिकली हो जो वाद आसा फाटलो म्हाका लागता आणि हांव पोलिसांची रिक्वेस्ट करता की रातची गस्त वाडोवपाची पेट्रोलिंग वाडोवपाची जेणे करून असले जे प्रकार आसा हांव जे आसा देवळां आसा कितें आसा ते रिलिजियस प्लेसीस सेफ करपा लागून पेट्रोलिंग गस्त वाडोवपाची। आता एक्चुअली रातचा 1:15 असो उठलो आवाज जालो डम्म जालो की जालें सो हांव उठलो आनी हांवें बेश्टो विंडोतल्यान भायर पयलो एकलो मनीस ब्रा आनी चड्डी घाला लेडिसाची आनी एक आल्तो मनीस आसा गॉरेलो हांवें तेका पयलो सो हांवें म्हणलें मस्त तकलेन हेंच दिसला न्ही सो हांवें तें व्हडली सिरियसली अशें घेवना सो मागीर तो काडलो आनी अशें भायल्यान गेलो हांवें सो लेट पयलो आनी तो आवाज देखून हांवें चिंतून तो आवाज देवाक ओडोन जालो हांवें चिंतलें ते आमचे फाटल्यान ती चाड आहा सो तेंकी ते आवाज जालो हांवें तें धरलें आनी तो मनीसूय मागीर थिंगा मातशें तो गेलो म्हणून हांवें तें चिंतून तो भितर 2-3 फावटी गेलो तो देखून पयलो हांवें तेका आनी मातशें तो गेलो म्हणून हांवें मागीर हांव रावलो तरी पूण जागो पळोवपा वयल्यान अशें पयलो आनी मागीर तो ना म्हणून हांवें म्हणलें व्हडली हें घेवन ना मागीर सकाळीं आमकां कोणें देरा म्हाका सांगलें सादारणी कोणें स्टॅच्यू उडयला आनी तो व्हडलो आणि पैसे बघ कितें केला म्हणून हय पयशे आहले तेय काडले पयशांचे व्हडली हें नासलें पण देवाचे मुर्ती उडयली थिंगा आमकां चड दुखी जालें। पोलिसांक मी कंप्लेंट केल्या हय पुलिसांक कंप्लेंट केला पुलिसूय येयला इन्व्हेस्टिगेशन चालू खंय तरी खरोखर एक दुखद अशी घटना कारण हे देवस्थान आंतोन बाबा जे वाती लावन लोकांचो भावार्थ आसलो तेजे लोक पाया पडोंक येता धर्म लागला ताका हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय पूण जे कृत्य आयज जाला पळय जी सान आंतोनी जी आमचे मुर्ती जी उडयला खंय तरी सेंटिमेंट रिलिजियस सेंटिमेंट हार्मोनी पिड्यार करपाक कोणी काम केला। हांव रिक्वेस्ट करता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ऑथॉरिटी कडेन हेचेर कडक कारवाय जावपाक करता कारण हे एकटो करता पूण 100 लोकांचे फूट घालपाचो प्रयत्न असे लोक करता आनी भितूरले गल्ल्यांतले पयशे तेणी देवाचे हाडलेले आसा आनी तो असो दृश्य येयल्लो की आमी काही फुटेजूय पयला तो एक न्यू परिस्थिती उक्तो असो येवन आल्त मनीस पयलीं हांगा ते पयलो तो तेणी हे कार्य फ्रँकीन सुद्दां पयलो खंय वयरसून येता तेन्ना पूण हे अशें कृत्य जावंक जायना कारण आयज अशें गोंयांत आमचे सगळे सिस्टम म्हणटा ती हाल्लेली आहा असे लोक फायदो घेवन गोंया एक पीसफूल स्टेट हेची खंय तरी हार्मोनी पिड्यार करपाचो कोणी प्रयत्न केलो आहा म्हाका डिपार्टमेंट हेचेर एक्शन घेवन हेका कडक सजा दितली आनी हेचेर न्याय मेळटलो लोकांक। पळय आयज कितें जालां तें खूब वायट जाल्लें आसा जशें आमचो धर्म सगल्यांक बरें शिकयता आनी बरे तरेन वागता प्रत्येक आमचे धर्माचे लोक जावं हिंदू जावं मुस्लीम आमी एकवटान रावतात न्ही वाड्यार आनी आमचें हें कपेल जावन आसा नोवेना जातात आमचे फेस्तां दिसाक आनी मुगड्याराक सदांच तें ओपन आसता हे रातची आयज जी घडणी जाल्या खूब वायट जाली आसा हांव हेचेर निशेध मागता आनी मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन बरे तरेन कारवाई जावपाक जाय आनी नायट पेट्रोलिंग पळय आहा तें बरे भशेन जावपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।